लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद हें कितें लव जिहाद खंय आसा लव जिहाद अंतर्जाती खाजार अंतरधर्मी खाजारांक दिल्लें नवें नांव लव जिहाद गे लव जिहाद एक धार्मिक फितुरी गे एका समुदायाक टार्गेट करणं राजकीय तंत्र गे ह्या सर्व सवालांक आज एपिसोडून खडया हो व्हिडिओ तुम्ही पळया. नमस्कार कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. तुम्ही पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटिन. हांव जोशी सिद्धकट्टे कार्मेलीत. आज हांव एका कॉन्ट्रोवर्शियल विशयाचेर उलोवंक आशिल्लो. हो विशय आमी आयकून जाणाव पूण हाच्या फाटल्यान कितें काणयो आसात कसली हिकमत्यो आसात हाच्या विशयांत आमी चड ध्यान दिवन आसचें ना. तर म्हाका आतां तुमचो इल्लो वेळ दिया. आदल्या हप्त्यांत लव जिहादा विशयांत केरळाच्या एका बिस्पानी 17 सांगिल्ली खबर मुखेल वळ्याक आयली आनी हाका पर विरोध उलयले साहित्य आसात. सिरो मलबार बिस्प मार जोसेफ कल्लरंगट हांणी म्हणलें तरी कितें केरळांत लव जिहाद आसा. लव जिहाद मात्र न्ही नार्कोटीक जिहादय आसा. बिस्पानी म्हळें लव जिहादा उपरांत आतां केरळांत चलयांक नार्कोटीक जिहादाक सांपणावची वेवस्था चालू आसा. हत्यार वापरूंक म्हणजे हेरांचेर बळान धर्म थापोवंक जायनातल्या वेळार ड्रग्स दिवन क्रिस्तांव चलयांक सांपणावन इस्लामीक स्टेट पंगडाक सेरवून देश विरोधी चटवटेक वापरूंक सुरू केला. हाचे फाटल्यान केरळांत एक वेवस्थीत पंगड काम करते आसा. हांणी अशेंय म्हळें की जे कोण लव जिहाद चालतेर ना म्हणटात ते जाय म्हूण परिस्थितीचेर दोळे धांपून रावल्यात. ही जावन आसात उतरां त्या बिस्पाचें. म्हयन्या आदीं तालिबानी झुजाऱ्या मदें मलयाळम उलोवपी दोगांचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तर तालिबानी मदें केरळाचे सर्वल्यादगी म्हणलो सहज दुबाव तुमकांय उपजोवंक पुरो. हो दुबाव खुद्द MP शशी थरूरान सारलो आसा. आपूण केरळाच्या तिरुवनंतपुरमांतवन लोकसभेक आयिल्लो जावन आसोन इस्लामीक स्टेट्स म्हळ्यार कितें त्या पंगडाक कितले जण चलयांक बळान भरती केलां मागीर हांवें तांकां कशें फाटीं हाडलें ह्या विशयांत सांगूंक तांणी प्रयत्न केल्ले. थोडी गवय ताणें दिल्ली. ह्या पाडथळार बिस्पानी फकत क्रिस्तांव चलयांक मात्र न्ही सरकाराकी एक सत्राय दिल्या म्हूण सांगीत. पूण बिस्पाच्या ह्या उल्याक व्हड अपप्रचार आनी विरोध चल्लो. एका बिस्पान अशें उलोवचें गे म्हळें थोड्यांनी. ते केरळांत लोकां मदें आनी समुदाया मदें फूट हाडूंक प्रयत्न करतात तांकां अरेस्ट करीचे म्हणून थोड्या क्रिस्तांव मुखेल्यांनी सयत सांगलें आसा. बिस्पानी हांगासर फकत लव जिहाद मात्र न्ही नार्कोटीक जिहाद म्हणजे देशाक आपायाचेर घालच्या एका विशयाचो उल्लेख केला. भोवशा केरळ सरकारान ह्या विशीं सडीत गुमान दिवंक जाय. केरळांतवन जायते तरणाटे आनी चलयो इस्लामीक स्टेट्स पंगडाक भरती जावची गजाल 2016 तावन उक्ताडाक आयिल्ली आसा. एकाच ताणें 19 जण राज्य तावन मायक जाले. हातूंत 10 जण दादले 6 चलयो आनी 3 भुरगीं आसलीं. हातूंत क्रिस्तांवचीं आनी हिंदुवांचीं आसलीं. हांकां सोदूंक आनी हे विशीं तनखी चलोवंक केरळ सरकारान केंद्राच्या वेगवेगळ्या भद्रते संबंधी इलाक्यांची मजत घेतली आसा. मायाक जाल्ल्यांच्या घरच्यांनी दिल्ल्या दुरा प्रकार हे पुरा इस्लामीक स्टेट कॅम्पांत रिगल्यात. बिस्पाचे वाकमुलो आनी सत्राय इल्लीशी देगेक दवरन लव जिहाद आमी चर्चा घेवया. लव जिहाद हाका रोमियो जिहादी म्हणटात. हाचे मुखांतर मुस्लीम न्हय आसलेल्या हेर चलयांक मोगाच्या जळांत संपडावन मुस्लीम तरणाटे आनी दादले ह्या कामांत आसात आनी हांकां भरपूर तरबेती मेळटा म्हणलो आरोप केरळांत आसा. लव जिहादाचो मूळ उद्देश हेर धर्माच्या चलयांक बोलोवन आपल्या धर्माची संतत वाडोवची अशें म्हणून जायत्यांनी आरोप करतना हाचेर निर्बंध घालीचे म्हणली बोब व्हड जायत आसा. थंय हांगा अधिकृत दुरां कोर्टीक पावल्यांत. 2009, 2010, 2012 आनी 2014 इसवेनी हांची तनखी सयत जाल्ली आसोन पूण लव जिहादाक तृप्ती दिवच्यो तसल्यो रुजवाती मेळोवंक नात
अशें म्हणून कोर्टीने सांगलां. 2009 ह्या वर्सा लव जिहादाचें वारें वळोंक सुरू जाल्लें केरळांत. त्या उपरांत कर्नाटकांत 2013व्या वर्साच्या एलिसामा वेळार तें परतून प्रचाराक आयलें. उपरांत सगळ्या देशाक हाची धाव लागूंक सुरू जाली. आतां लव जिहादाचीं प्रकरणां पाकिस्तान तावन UK पर्यंत उक्ताडाक येते आसात. हे हिंदू, सिख, क्रिस्तांव आनी हेर समुदायां मदें आकांत उठयता तरी मुस्लीम संघटना लव जिहाद बिलकुल ना म्हणटात. 2008व्या इस्वेत तोळ पर्यंत लव जिहाद म्हणलें उतर आयकूंक मेळनातलें. 2009व्या इस्वेंत केरळा आनी कर्नाटकांत इल्लेशें गुसुगुसू सुरू जालें. 2009व्या इस्वेंत केरळांत कातोलीक पवित्र सभेन पयले फावटी 17ची घंट वाजयली. हें कर्नाटकांतल्या हिंदू जनजागृती समितीन आयकलें. सुमार 4050 स्त्रियांक वा चलयांक फकत 2009व्या इस्वेंत लव जिहादाक सांपडायला म्हणून आनी तातूंत 3000 चलयो इस्लामाक कन्वर्ट जाल्यात म्हणून तांणी दूर दिले. तांच्या खासगी तनिखे प्रकार मुस्लीम तरणाट्यांक इस्लामीक स्टेट कॅम्पांनी तरबेती दिल्ली आसता. ते उपरांत विविध रितींनी हेर धर्माच्या चलयांक भुलोवन काजार जातात आनी तांचे तावन आपली संतत वाडोवन घेवचोच तांचो उद्देश. ते मुस्लीम म्हणून भायल्यान कळना जावच्याक मुस्लीम तरणाटे हिंदू नांवां दवरून घेतात. हाताक तांबडें सूत बांदतात, कपलाक तिळोय लायतात आनी हिंदू चलयांक मोगार बुलयतात. क्रिस्तांवांक तर आपल्या स्टायलिश जणये शैलेन बुलयतात. ही तांची तनखी. लव जिहाद म्हणल्या उतराक अधिकृत म्हूण मानून घेतलेंच केरळाच्या हायकोर्टीन तेंय 2009 इस्वेंत. सरकारी तनखे प्रमाणे हें सगळें कांय ना. तांचो वाद हें सगळें आदीं घडतलें. एका धर्मांतावन वा एका जातींतावन आनी एका धर्मांत जातींत काजारां आदीं जाल्यांत. थंयसरी काजर जावन गेल्लें चेडूं आपलो धर्म वा जात बदलितालें. पूण तो वळू हाका कांय नांव दवरूंक नासलें. आतां लव जिहाद म्हणून हाका नांव दिलां, इतलोसो फरक हो तांचो वाद. असल्या जाती बैल्या वा धर्मा बैल्या काजारांक केदळा लव जिहाद म्हणलें लेबल मारलें आनी धर्मीक रंग दिलो. तो वळतावन श्रीरामसेने तसली संप्रदायवादी संघटना दोल बडयते आसात. तांणी लेख घाल्ले प्रकार लव जिहाद करूनच कर्नाटका आनी केरळा सगळें इस्लामीक राज्यां करची ती फितुरी मुस्लिमाची. संघ परिवाराच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी आज लव जिहादाक उत्तर भारत दिशेन उखलून व्हेलां. मुझाफरनगर आनी सारनपूर थंयसर जाल्ल्या गलाट्यांकी लव जिहाद तांणी मेळयला. RSSन उत्तर प्रदेशांत नवें एक कॅम्पेन सुरू केलां. मुझाफरनगर आनी मीरत गँग रेप जाल्या उपरांत सगळें दोर मुस्लिमांचेर घालून लव जिहादाक विरोध करून 1 हप्तोभर 10 लाख चलयांनी हिंदू चेड्यांक राखी बांदून घेवंक संमेळ चलयला. चलयांनी राखी बांदिल्ल्यान दादल्यांनी भावां परी तांकां राखचें अनिवार्य जातलें अशें म्हणून तांचें चिंतप. 2006व्या वर्सा केरळाच्या कॅथोलीक बिस्पा मंडळान दिल्ल्या लेखा प्रकार सुमार 2600 क्रिस्तांव चलयो इस्लामीक संघटनाद्वारे भुलोवन काजर जावन गेल्यात. केरळचो मुखेलमंत्री जावन आशिल्ल्या ओमन चांडीच्या काळार 2012व्या इस्वेंत राज्य असेंब्लीक दिल्ल्या लेखा प्रकार 2667 चलयो 2006व्या इस्वेतावन इस्लामाक कन्वर्ट जाल्यात वा तांकां कन्वर्ट केल्यात. तातूंत 447 क्रिस्तांव चलयोय वळख जाल्यात. पूण सरकार लेखार हाका खंयच्याकी अधिकृत पुरावो वा रुजवत ना. ओमन चांडी सरकारान थवळ लोकांक आपूण केरळांत मतांतराक आनी लव जिहादाक बिलकुल अवकाश दिना. मात्र न्ही मुस्लिमांचेर बुन्यादी वेळ कोणेय आरोप घालचे न्हय हें आमी सोसून वरिनाव म्हणून बसयल्ले. थोड्याच दिसांनी लव जिहादांत क्रिस्तांव चलयांचो संपर्क उक्तो पडलो. मुस्लीम चेड्या कडेन लग्न जावन इस्लामाक कन्वर्ट जाल्ल्या एका चलयेक अरेस्ट करतना तिचे मुखांतर केरळांत लश्कर तोयबा आतंकवादी पंगडाक संपर्क तिका आसा म्हणून कळोवन आयलें. 2009व्या इस्वेंत दोगी क्रिस्तांव चलयो मायाक जाल्यो. त्यो मुस्लिमा कडेन काजर जाल्यात म्हणून
पोलीस कंप्लेंट जाले. केरळ हायकोर्टान सरकाराक तनखी चलोवंक आदेश दिलो. तनखी केल्या उपरांत सरकारान म्हळें लव जिहाद असलें कांय घडोवंक सुना. हेच आरोप कर्नाटकांत तांतूय मंगळुरांत 2016 इस्वेंत आयकूंक मेळ्ळे. कित्याक मंगळुरांत वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जियेता. हांगाय लव जिहाद चलता म्हणली बॉब सुरू जाली. कर्नाटक हायकोर्टान सरकाराक तनखी चलोवंक सांगलें आनी तनखी जाल्या उपरांत केरळांत आयिल्ले बरीच हांगाय तीच जाप आयली. हांगा लव जिहाद तसलें कांयच ना. तर हो कसलो गोंधळ. वेगवेगळ्या धर्माचे समुदायाचे लव जिहाद चलते आसा म्हणटात. लव जिहाद मुखांतर कन्वर्टर जाल्ल्यांक इस्लामीक आतंकवादी संघटनांनी वापरून घेतात म्हूण दुरां दितात. हाका पूरक जावन थोड्या गणितांनी रुजवात्यो मेळ्ळ्यात. पूण सरकारान दिवची जाप लव जिहाद नांच ना. केरळांत लव जिहादी समस्यो 2009 इस्वेच्या एलिसवा उपरांत हळतार निवून आयलो आनी कर्नाटकांत 2013 वर्साच्या एलिसवा वेळार इल्लो आवाज उठयलो. एका वाटेन लव जिहाद एलिसवा वेळार तकली उखलनो मागीर स्वस्थ न्हिदेक असो विशय. तर तोबळ विविध समुदायाच्या मुखेल्यांनी दिवची सत्राय तर बेश्टी आनी बुन्यादी म्हूण आमी पुसून उडोवंक जाता गे. एक फाड सोपण पडले बरी एकाच शाणे जागे जावन आमचे मुखेली कित्याक ह्या विशयांत उलयत आसात. लव जिहाद निजायकी चालते आसूंक पुरो. पूण हाचे फाटल्यान इस्लामीक स्टेट मनस्थितीचो पंगड आसा तर ताचे विशीं सोदना जायचे शिवाय सक्कड मुस्लिमांक ह्याच ताकडेर तुपचे सोमानय. बिस्प नार्कोटीक जिहादी विशीं उल्लेख करता म्हणटच हो विशय फकत धर्मीक वर्तुळा भितर आकांत असो म्हूण मात्र घेवचो न्हय. ह्या नार्कोटीक जिहादी फाटल्यान ड्रग्स माफिया आनी आकांतवादी संघटनाची शेमटी बिलकुल आसा. ह्या विशीं तरी सरकारान सत्राय घेवचें न्हय गे. लव जिहाद असो विशय राजकीय मात्र जावन उरलो तर जावची लुकसाण सोमा करूंक कितलींय वर्सां लागतात. पूण जर युपेंत जाल्ले बरी धर्मीक मुखेली ह्या उज्या संगी खेळतीत जाल्यार सक्कड समुदायांनी व्हड मोल बरें पडटलें. तर मग हें असलें आयचें फ्रायडे बुलेटीन. हो व्हिडिओ तुमकां उपकारलो तर खंडी जावन एटलिस्ट 2 जाणांक पण तुमी धाडा. तुमच्या बऱ्या मनाक तिनवास. चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार तुमी सबस्क्रायब जावंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तर परत मेळया मुखल्या फ्रायडे बुलेटिनांत. मोग आसो. देव बरें करूं.